केंद्र सरकारान जे प्रवाह प्राधिकरण नियुक्त केल्लेले आसा ह्या प्रवाह प्राधिकरणाच्या नियुक्ती उपरांत गोंयचे जे जलसंसाधन खात्याचे सचिव असले सुभाष चंद्रा ते गोंयचो प्रतिनिधी म्हणून ह्या प्रवाह प्राधिकरणाचेर प्रतिनिधित्व करताले, पण हालींच त्यांची बदली जी आसा त्यांची सेवानिवृत्ती जाली आणि सेवानिवृत्ती उपरांत दुसरो IAS ऑफिसर जो आसा हो सरकारान गोवा सचिव म्हणून नियुक्त केल्लेले आसा जलसंसाधन खात्याचो। आणि हे नवीन जे सचिव आसा ते सरप्रीत सिंग गिल जे आसा हे नियुक्त जाल्लेले आसा। पण कशें आसता जेन्ना एखादो नवीन IAS ऑफिसर ही जबाबदारी घेता आणि गोंयचे प्रवाह प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करता तेन्ना गोंय सरकारची ती नैतीक जबाबदारी असता की त्यांच्यानी ह्या अधिकाऱ्याक ह्या विशयाचे गांभीर्य जे आसा हे समजतले त्याच्या खातीर म्हायती दिवपाक जाय। पण म्हाका दिसता ही म्हायती जी आसा ती ताका दिवंक ना आणि ताकाच लागून आता आयज जी प्रवाह प्राधिकरणाची बैठक म्हापसा हांगासर जावपाची आसा तेतून गोंयचे प्रतिनिधित्व कोण करतालो। सरकार परते परते सांगत आसा की प्रवाह प्राधिकरणान आमची बाजू जी आसा ती भरभक्कम आसा। मुख्यमंत्र्यान ते स्पश्टीकरण केल्लेले आसा, पण परते म्हाका सरकाराक सांगचे दिसता की मुख्यमंत्र्यान सांगले की प्रवाह प्राधिकरणाची नियुक्ती जाल्या आणि ताका लागून गोंयची बाजू भक्कम आसा। गोंयची बाजू भक्कम आसा जाल्यार फाटल्या इतिवृत्तांत मिनिट्सान जे सरकार परते परते सांगताले की कणकुंबी हांगासर कर्नाटकान उदक वळोवन मलप्रभेन हेला तेची पाहणी करपाक आमी ह्या प्रवाह प्राधिकरणाक सांगताले म्हणून, जाल्यार प्रवाह प्राधिकरणान त्या वाठारांत भेट दिवंक ना आणि गोंय सरकारान जो विषय मांडलालो तो इतिवृत्तांत नोंद जावंक ना। आता तिसऱ्या इतिवृत्तांत सरकारान आपलो विरोध जो आसा तो प्रवाह प्राधिकरणाक व्यक्त केल्लो आसा। ते पत्र जे आसा ते आता जो जे इतिवृत्त आसा आता म्हणजे ही मिटींग जावपाची आसा जो एजेंडा आसा त्या एजेंडान नोंद जाल्लेली आसा की ह्या विशयाचेर चर्चा जावपाची आसा, कळसा भांडुरा प्रकल्पाचेर चर्चा जावपाची आसा। पण हांव सरकाराक विचारूंक सोदता की ही चर्चा जी आसा तो तुमचो प्रतिनिधीच जर थंय उपस्थित ना जाल्यार ह्या चर्चेक कसले म्हत्व आसा। आणि ताका लागून ही जी तिसरी प्रवाह प्राधिकरणाची बैठक आसा जी गोंयांत जाता त्याच्या खातीर जे नवीन जे अध्यक्ष नियुक्त केल्लेले आसा नवीन कुमार ते गोंयांत येयल्लेले आसा, हे त्यांच्या खातीर मौज मजा पिकनिकूच काय कितें।